नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कळंगूट पंचायतीन 2 डान्स बारांचेर केली कारवाय। बेकायदेशीर धंदे घेवचे नात खपोवन सरपंचाची शिटकावणी। कातेंबेले रस्त्याची जिल्लो पंचायत वांगड्यान केली पळोवणी। रस्तो पेड्ड्यार जाल्ल्यान लोकांक जातालो त्रास। बेतोड्या बोरये महामार्गा कुशीक लावपाक दिवचे ना ट्रक। थळाव्यांची शिटकावणी। पार्क केल्ले ट्रक मंगळारा लायले काडपाक। बोड्डेच्या लोकांक मेळना पिवपाचें उदक। टँकरान जाता उदका पुरवण। आमोणे पुलाच्या मेंटेनन्साचेर सरकारान घालचे लक्ष। थळाव्या लोकांची मागणी। कासावलेच्या तळ्यान सापडली अनवळखी मनशाची कूड। पुलिशेन केलो पंचनामो। फुडलो तपास चालू। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। कळंगूट पंचायत गावांतल्या बेकायदेशीर धंद्याचेर कारवाय करपाक सक्षम आसा। गावांत असले फालतू धंदे खपोवन घेवचे नात। अशा सगळ्या बेकायदेशीर डान्स बाराचेर आमी कारवाय करतले अशें आश्वासन कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिले। सोमारा राती कळंगूट पंचायतीच्या खोबरवाडो वाठारांत येवपी किंग प्रीमियम आनी डेव्हिल ही दोनूय डान्स बार सील केली। The so-called night club, and we are trying to seal the premises, and it's almost sealed. So all these things are happening in Kalangot, and it is a big problem for us. So that's why we all came for an inspection over here right now. Now it is 9:30, and again at 11 o'clock we will be coming again over here. We are doing this round the whole night. And whatever these clubs, the so-called clubs or the dance bars, we are closing it. We have just closed that Three Kings dance bar over there in Kobrawada only, in this ward only, this next ward. So that's why we have come here now. Now we will not keep quiet for anyone. I mean, एक साइड दाखवलेली आसा। कालांगूट पंचायत सेज दॅट आमकां नॉनसेन्स नाका हांगा, असले बिजनस आमकां नाका आनी असले आमकां डान्स बार कालांगुटान नाका। आनी हे आमी पळयतले, आमी आसो पासून व्हडली डान्स बारां कालांगुटा येवची ना। ह्या पासत हांव लोकां लागीं मागता, जो तो तेणेनी कोणाक भाड्याक दिला आपणाचे प्रॉमायसीस त्यो परतून घेवच्यो आनी बरे बिजनस करचे। फाटली 15 वर्सां कातेंबेले रस्तो जावंक नाशिल्लो। रस्तो जावचो म्हूण लोकांनी मागणी आशिल्ली। कितलेशेच फावटी निवेदनां लेगीत रस्तो जावंक ना। निमाणे कडेन नव्यान वेचून आयिल्ली जिल्लो पंचायत वांगडी मर्सियाना वाज हिणें लोकांची मागणी विचारांत घेवन मंगळारा रस्त्याची पळोवणी केली। रस्त्याची पळोवणी करून मापणी घेतली। सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तिणी म्हाका बरो वेलकम केलो आनी हांवें फर्स्ट इन्स्पेक्शन केलां। जायते वर्सांचो रस्तो जो एमएलएनूय तो हें केल्लो आहलो। सो तो आयज हांवें तो हें घेवन हांव आनी रेमेडियसांनी रेजोल्युशन घेतलां। तेजेर हांव तें काम करूंक सोदतां आनी जाता तितले बेगीन हो करूंक सोदतां, कित्याक लोकांक जायत्या लोकांक तो त्रास जाताय आनी जायतो लोक हिंगा रावता। जायतीं घरां आहा, 10-15 कितें घरां आहा। सो लोकांक तें लायटूय ना म्हणून सांगता तीं आतां। सो तें सगळें हांव करूंक सोदतां। जाता तितली लोकांचे कितें प्रपोजल आहा तें न्हू आनी सरान कितें घेयल्लें आहा तें बी सगळें कंप्लीट करूंक सोदता। पयलीं सुद्दां म्हाका एक व्हडली खुशाल काय दिसली एज अ सोशल वर्कर वेल्सांचो ओकेजन दिसोचा। आमची न्यूली इलेक्टेड बाय मार्सेलीन वाज ZP मेंबर, ताणें पयलो हो एक स्टेप घेतलो। हो 15 वर्सां रोड आमच्या बाबा MLAन प्रपोजल घातलेलो
सारको वॉश जालो आसलो तो आज तेजे इंजिनियरा हाडून तेजी इस्टिमेट करपाक काम हातान घेतलें आनी हो हिंगा जायते सुमार 50 लोक सुमार रावता त्या लोकांक हातून गाडी व्हरपाक मोटरसायकल व्हरपाक जायनासलें हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या ZP मेंबराक की ताणें हो पयलो स्टेप घेतलो आनी म्हाका दिसता फुडली जी पेंडींग वर्क आहा जो आमच्या MLAन एज ए ZP आसतना घातलेलो ते फॉलो करतले असो आमकां विश्वास आहा आनी हो लोक आज खूब खुशाल जाला तें पयलें काम ताणें हातान घेतलो म्हणून आनी आमचो पंच जो ह्या गांवचो तेणें पंचायतान रेजोल्युशन मांडून आज हें काम मुखार व्हेल्लें. बेतोडा बोरये महामार्गाच्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ले व्हडले कंटेनर तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी काडपाक लायले. ह्या पार्क केल्ल्या कंटेनरा खातीर येरादारीक आडखळ निर्माण जाता तशेंच लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. हे विशीं कितल्योश्योच कागाळी पुलिसांक आनी येरादारी पुलिशेक केल्ल्यो पूण हाचेर सगळ्यांनी पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. देखून परतून हे कंटेनर पार्क केल्यार येरादारी खात्यान संबंदीत ट्रक चालोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. खूब धोका ह्या आमच्या पंचायतीच्या लोकांक जाल्लो आसा आनी हेजे पयलीं लेटरां केल्लीं आसा पूण पोलीस आसा ते कांयच सांग एक्शन घेयना आसतना आतां ट्रॅफीक पोलीस आयले आनी बेश्टे फॉर्मेलिटीशी केल्यो आनी गेले कांयच फुडें तेजेर एक्शन घेवना. तेणी म्हाका आमच्या पंचायतीच्या वतीन आनी गांवांतल्या कळकळीची विनंती आसा पुलिसां कडेन की हांगा पार्किंग करपाक दिवनाका. एक ऑलरेडी पुलिसाचो हांगा PSIचो बळी गेल्लो आसा हाचेर जेन्ना हें केल्लो आसा आनी तेच आतां आमी सरपंच आनी आमी उलयता आसतना एक उपाय म्हणून आतां आमी एक 4 दिसांनी ड्रायव्ह करपाचो. त्याच बरोबर नो पार्किंग बोर्ड जे आसा ते मारपाचे. त्याच बरोबर जी ट्राफीक ऑफिसां आसा हांगा त्यांच्या ओनराक नोटिसी काडून तांकांय आपोवपाचें अशें आमी आतां हेतून आमी त्या मंडळा मुखार मागीर आमची मिटींग जेन्ना फोर्टनायटी मिटींग जाता तेन्ना मांडटले आनी आमी तो डिसिजन घेतले की तांकांय ते आपोवचें आनी तुमगेले हांगा एकूय रस्त्यार तुमचे ट्रान्सपोर्टाचो ट्रक हांगा दिश्टी पडो जायना अशें म्हणून आमगेले आमी ठराव घेतले आनी तांकां धाडटले आमी नोटिसी धाडटले सगळ्यांक. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत मंगळारा टँकरा वरवीं उदका पुरवण करची पडली. सोमारच्यान बोड्डे आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत नळांक उदक येना देखून लोकांक उदकाक लागून वळवळे काडचे पडल्यात. दिवचलच्यान वचपी बायपास रस्त्याक लागून उदकाची नवी पायपलायन घाल्या. ताका लागून सोमारच्यान नळा वरवीं उदक पुरवण बंद आसा. मजगतीं टँकरा वरवीं उदका पुरवण करून सोय केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां. गेल्या कालच्यान आमच्या दुसरी बोड्या गांवांत उदीक नासलेलें कारण ते बायपास जो रोड आहा लाडफ्याचो त्या लाडफ्या रोडाचेर पायपलायनचें काम असल्या कारणान आमच्या बोडे वासियांक उदकाचे थोडे म्हणजे हे जाले अडचणी येयले. ते अडचणी आयज आमकां टँकर सप्लाय करून उदीक सगळ्यांक बरे भशेन पावयले. तर तेचे आमी जे सरकार जे आसा ते आमी तेजे आभार मानता. अशीच केन्ना तें अशें जाल्या उपरांत गव्हर्मेंटान किंवा PWDन आमकां आजी कळोवपाचें की बाबा हे ना उदीक नासतलें म्हणून ते कोणी तर आज लोक जे आसा ते स्टोर करून दवरूंक शकता. पण आयज जी सप्लाय केल्या टँकराची तेजे खातीर लोक आज तर खुशी आसा. आमोण्या पुलाची सामकी बाबत अवस्था जाल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या पुलाची दुरुस्ती जावंक ना. ताका लागून पुराय पुलाचे रेलिंगेक कळम आयल्या. खांडोळ्या आनी आमोण्या गांवांक जोडपी ह्या पुला वयल्यान कितल्योश्योच गाडयो यो वच करतात. तशेंच ह्या पुलाच्या फुटपाथा वयल्यान कितलेशेच लोक सांजेच्या वेळार पासयेक येतात. देखून जांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला ते खातीर संबंदीत खात्यान पुला वयले कळमिल्ले लोखणाचे रेलिंग बेगोबेग बदलचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आयज ह्या पुलाक पूल जावन बरीच वर्सां जालीं आनी लोकांक हेजो पुलाचो फायदोय बी जालो. सरकाराचें त्या बद्दल हांव अभिनंदन करतां. कारण हो आमोण्या आनी खांडोळ्या गांव जो आसा तो पुला मेळ्यो जोडलो गेलो आनी आमचे तालुके जोडले गेले आनी
पणजी राजधानी लोकांक लागीं पडले आनी रहदारीक सुद्दां बरें पडलें, लोकांकूय ते बरें पडलें. जाल्यार लोक अशे पयलींच्यान व्यवस्था करून वयताले ते आयज सरकारान बरें काम केलां. पूण तेज्या बरोबर आयज ह्या पुलाचें ताबडतोब मेंटेनन्स जायना. कारण हांव नकळो कारण कित्याक तें, पूण जर तर सरकार मेंटेनन्स करता जाल्यार सरकारान ताबडतोब हेजेर कमीत कमी 1-2 वर्सांनी तरी मेंटेनन्स करचें. हें रेलिंग पळयात, हें रेलिंग कशें हालता तें पळय, हे रेलिंगाक पळय कशें हालता तें. हें रेलिंग तुटून जर एखादो मनीस सकयल पडलो, हांगासर खूब जाण इविनिंग चलपाक येता, इविनिंग वॉकाक चलपाक येता, त्या वेळाचेर लोक एखादे सहज अशें पळयता आनी अशें वणकून रावता, त्या टायमार पडले जाल्यार तो एक अनर्थ घडूंक शकता. म्हणून तशें घडचें न्ही म्हणून सरकारान ताबडतोब हें रेलिंग जें आसा तें बदलचें अशी म्हाजी मागणी आसा. तशेंच हांगाय तशेंच आसा, हे जे खांबे जे आसा ते थोडे लोखंडी आसा, ही सगळेच लोखंडी आसा आनी ताका लागून ताका कलम येता. कलम येयल्या कारणान ते रोखडेच रस जावन ते पाड जावपाक शक्यता. म्हणून सरकारान हेजी दखल घेवन हेय बी पेंटींग करचें. आशवे हांगासर बेन्झीन हॉटेला मुखार यो वच करपाक 2 ल्हान साको आसात. तातूंतलो एक साको खूब तेंप जालो सारको नाशिल्ल्या कारणान बंद आसा. ताका लागून आतां एकाच साकवा वयल्यान येरादारी जाता. आशवे मांद्रे हांगासरले दर्या खूब फामाद आसा आनी हांगासर खुबशे पर्यटक भोंवणे खातीर येतात. तातूंतल्याच एका साकवा वयल्यान उदकाची पायपलायन आसा ती परत परत फुटत आसा. पायपलायन परत परत फुट्टा, ताका लागून ते पायप पुलाचो भायल्यान बसोवचे अशें आशवेचे थळावे लोक आतां तक्रार करपाक लागल्यात. आशवे आहा हांगर बेन्झीन म्हणटा पळय ते बेन्झीन आहा हिंगा हॉटेल आनी तेचे फुडल्यान हो पळय आशवेचो पूल, पळय आशवेचो पूल हो आनी पळय हो एक पूल आनी हो एक पूल हो आजून ओपन करूंक ना. तो कितें तो मिनिस्टर आनी ते जाणान आसतले. पळय हिंगा ह्या जाग्यार एका वर्सान 24 पावटी तरी पायप फुट्टा हे आनी ते जाणा जावन हे बी पायपलायन हांगर पळय हे लेबर बाबडे आमचे हार्ड वर्किंग पीपल हे पळय तेणी आत्तां सारकें केलां गमलें आनी पळय सद्दां चालू. ते कितें तरी ताका तुमी उपाय घेवंक जाय, कित्याक हे भायल्यान हे पायप भायल्यान जो पर्यंत घालिना पुला भायल्यान तो पर्यंत हे चालूच आसतलें. वर्साक 24 पावटी म्हटलां हांवें, तरी सुबेज जाल्यार मेजल्यार कित्याक जशी गाडी चडटा ते पायप फुट्टा. हे सगळ्या लोकांक ह्या त्रास जाता पळय चिकोल. हे आतां ट्युरिस्ट येयल्या काडटेले आनी हेंचेर लोक पळय हेका चिकोल हो चिकोल सगळो पळय तो तेंचेर उसवता. आतां म्हाजेर उसोंक ना बरें ना. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 66व्या पुण्यतिथी निमतान भारतान 6 डिसेंबराक महापरिनिर्वाण दीस म्हणून मनयतात. मंगळारा सकाळी फुडें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच हेर मंत्र्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक संसद भवनात आर्गां ओंपलीं. कुट्टाळे चर्च संस्थेचो जागो जरी वायट तरेन वापर जाता जाल्यार भायल्या देशांत रावपी लोकांचो जागो सुरक्षीत आसा हाचेर सर्वसामान्य मनीस कसो विश्वास दवरपाक शकता असो मुद्दो सिटिझन्स ऑफ डेमोक्रेसीचो वांगडी लॉरेन्स डिसिल्वान उक्तायला. सरकारी अधिकाऱ्यान हाचेर विचार करून उपाय काडपाची गरज आसा तशेंच मुख्यमंत्र्यान परिशद घेवन लोकांक कळीत करपाची गरज आसा अशें लॉरेन्स डिसिल्वान सांगलें. अपील करता जी इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती मागीर खंयचेय आसूं ताणी आपले लँड डेली बेसीस ब्लड प्रेशर पळय चॅक करता, कोणाक पेशंट आसा जाल्यार किंवा डायबिटीज चॅक करता ते डेली वचून पळोवपाचें आसा काय म्हणून थंय असली केस हायलायट करता न्हू. आनी जेन्ना एक इन्स्टिट्यूटाक जर तर तुका न्याय मेळना न्हू जाल्यार एक कॉमन मनशाक न्याय मेळटा म्हणून गॅरंटी ना. आनी वेन अ इन्स्टिट्यूट लायक चर्च अँड द प्रिस्ट टुगेदर along with the parishioners are highlighting this issue,
हे इशूआक ट्रान्सपरन्सी येवपा जाय. हो इशूआचेर रिप्लाय जे आतां तुगे BDO आहा वो मुर्मुगांव टावन एंड कॅन्ट्री प्लॅनिंग आहा, हे जे ऑथॉरिटीज आहाय दे आर हॅविंग द रायट्स to take action against such things called to gano, and they should come forward and clear it up. एक press आयन और एक open forum आचेन तेंटे clear करपा जाय कित्याक एक भंय वयता जो ते इंस्टिट्यूटाची एक चर्चीची प्रॉपर्टी जर तर खऱ्यांनी जर तर एक रॉंग एक यूज जाल्या जाल्यार जे लोक आयज भायर आहा जे गोंयांत ना आयज भायर रावता तेंची प्रॉपर्टी सेफ आहा म्हूण कितें गॅरंटी आसा. एक इन्स्टिट्यूटाची जर तर प्रॉपर्टी एक चर्चीची जर तर प्रॉपर्टी सपोज एक इगोजीची एक प्रॉपर्टी जर तर सेफ ना गोंयांत जाल्यार जो मनीस आयज भायर काम करता जो मनीस आयज UK काम करता तेंची प्रॉपर्टी सेफ आसतली म्हूण कितें गॅरंटी आहा. द गव्हर्नमेंट शूड एक्ट इमिजिएटली ऑन दीस इशू. इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. कळंगूट पंचायत वाठारांत रातच्या वेळार चलपी म्युझिक पार्ट्यो तशेंच परवानो नाशिल्ल्या सुमार 9 क्लबांची आमी कारवाय केली आनी क्लब बंद करपाची शिटकावणी दिली अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिलें. कळंगूट पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन सोमारा मध्यानराती मेरेन कळंगूट वाठारांतल्या 9 क्लबांची पळोवणी केली. णव क्लबांचेर आमी वचून येयले आनी 9 क्लबान आमकां कोण ना जाल्यार कोण मेवले आनी ते ओनरांक सांगलां आमी बाबा आयच्यान बंद म्हणून क्लब आनी तेणीन सांगलां येस म्हणून आनी ते बंद करता आनी आमचे पंचायत सगली बरोबर आहली आनी पंचायतीन हें सगळें पळयलां आमचे पंचायतीन. सो आयज थोडे सुवातेर पुलीस येवंक ना आमचे बरोबर पूण आमी आमचेच पुलीस जावचे पडले आनी आमी हें काम करचें पडलें. आयज तरी कालागूट नितो करतले जाल्यार आमचे 5 मेंबर अशे आहा तेंची गरज आमकां नाजाल्यार कालागूट आयज नितो जावची ना. आयज आमी अबावट 3 म्हयने जाले पंचायत आमी परतून घेतली आनी आमी चीफ मिनिस्टराक वचून मेवले आयज आनी चीफ मिनिस्टराक सांगलें आमी बाबा आयज कालागूटान एक टायडल वेव कशी येयल्या. टायडल वेव कशी की हे क्लब हे डान्स बार हे सगळे आमकां हांगासर आनी आमचे कालागुटीचें नांव पिड्यार जालें. सो ते भाशेन आमी तेजे कडेन CM कडेन मागले आनी CMन व्हडे भशेन आपणाचो फोन उखल्लो आनी SPक फोन मारलो आनी SPन हांव नको आयज थोडे सुवातेर ते टावट्स आहा तांकां घोट धरून येयल्या. सो आनी आमी दनपार सांजच्या ते 6 वरांचेर ते 9 वरांचेर आमी थोडे टावट्सांक धांवून आयले कालागूटचे. सो आनी कांय म्हणपाचें ना हेजेर आतां म्हाका दिसता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ही बंद करपाची म्हणून पूण तरी पूण आसतना हांवें पळयल्या की ह्यो क्लब चालू आहा. 13 डिसेंबराक गोंयांत जावपी 4थ्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाक आंतरराष्ट्रीय प्रतिश्ठेचे 16 शास्त्रज्ञ गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन संबोधीत आनी संवाद साधतले. राज्यांतले विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खाते वेगवेगळ्या सरकारी संस्थेच्या सहकार्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडटले. गोंयांतल्या 8 सुवातांनी ही कार्यावळ जातली. वयल्या पावंड्यावयले राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ विद्यार्थ्यांक लोकप्रिय विज्ञानाचेर व्याख्यानां दितले. वेगवेगळ्या शाळेंतले आनी महाविद्यालयांतले 6000 परस चड विद्यार्थी ह्या एका दिसाच्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. We are organizing the 4th Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav on the 13th of December, which happens to be his birth anniversary. This is the 4th event. The earlier 2 years we had it was online because of the COVID epidemic. So this time we are more streamlined. We have got 16 top scientists who are going to address children, about 8,000 students at 8 different venues in the state of Goa, including NIO, which will have the main event. Now, at the main event on that day, we have a very famous professor of chemistry from Oxford University from London, who will be speaking to the children on the fantastic world of chemical elements. Basically, although these are top-level scientists, they will speak to the children at the low level. Now, why is this being done? Because we want to inculcate a scientific learning, scientific temper in the children of the state of Goa. Basically, those who are from, say, 8, 9, 10, 11, 12 standard onwards, so they can then focus on a career maybe in the scientific learning, more so because Mr. Parrikar himself was in the field of technology and science. Now this event, like I said, they're going to be held at 8 different locations in the state of Goa, which includes NIO, which will be the main event, Don Bosco College of Engineering in Goa, which is Patroda.
खड्डे पुरोवपाचें काम चालू आसा। जेट पेटराची 7 मशिनां पुरोवपाच्या कामाक लायल्यात। 19 डिसेंबर म्हळ्यार सगळे खड्डे पुरोवपाची मोख आसा म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले। सध्या गोंयांत 1 लाख स्क्वेअर मीटर पॉट होल्स आसात। तातूंतले 40,000 स्क्वेअर मीटर खड्डे पुरयल्यात। उरिल्ले 60,000 स्क्वेअर मीटर पुरोवप चालू आसा अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगले। जेट पेटरान रस्ते पॅचवर्क चालू आसा। पॉट होल खूब जाल्ले। तशें म्हजे कडेन जादू ना, पावस जालो आनी आतां 7-8 मिशिनां काम चालू आसा। सगळे कडेन गोंयांत चालू आसा आनी दे आर डुईंग दॅट वर्क। सो म्हाका खबर आहा की पॉट होल हांगा आसा। सो हांवें वचून पॉट होल मॅप ओपन करप ही सारकी न्ही म्हजें, पूण हांवें होल्ड ऑन केला। सो आय एम ट्रायंग टू फिनीश बिफोर 19 डिसेंबर ऑल पॉट होल्स आयडेंटिफायड बाय द सिस्टम आनी फॉर दॅट वर्क इज गोईंग ऑन फूल स्पीड आनी मोस्ट टेंटेटिवली आय एम टार्गेटिंग माय सेल्फ 19 डिसेंबर टू फिनीश। तेजे नंतर खंयचे उरता पळय देन आय वॉन्ट टू टेक पीपल्स हेल्प टू फिनीश इट अप। तितून भितर बारीक सारको येदो असो पॉट होल म्हणू शकता तूं, पण वील ट्राय टू फायनलायज। बट वर्क्स आर गोईंग ऑन एवरीवेअर। 6-7 मिशिनां ऑलमोस्ट 7 मशीन्स आर वर्किंग ऑफ जेट पेचर। आमी पयर कॅबिनेटाक देखून एक्स्ट्रा क्वॉन्टिटी जी इमॅजिन केल्ली पयलीं जेन्ना कॅबिनेटान गेल्ले ती 20,000 क्वॉन्टिटी आशिल्ली, 40,000। आतां आमकां जे सिस्टमा भितर आयडेंटिफाय केल्या इज 80,000 मोर। सो 1 लाख स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे पॉट होल्स। तेका एरिया ना, एरिया वील बी डन एज पर स्पेसिफिकेशन। सो दे हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिव्ह एरिया 1 लाख स्क्वेअर मिटर्स ऑफ पॉट होल्स। सो वेरियस आनी वी हॅव एक्झॉस्टेड ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वेअर मिटर। सो 60,000 स्क्वेअर मिटरचें बाकीचें काम चालू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात। ह्या बोवाळान पणजे रस्त्या कुशीक फुटपाथाचेर पेवर्स बसोवपाचें काम नेटान चालू आसा। कांय दिसां भितर हे पेवर्स बसोवन रस्त्या कुशीकचो फुटपाथ सुटसुटीत जातलो, पूण हे काम कितलो तेंप तिगून उरतलें हाचो मात नेम ना। बेगोबेग जीव ओतून केल्लें हे काम पयल्या पावसांत लेगीत व्हांवून वचपाची शक्यताय आसा। युरी आलेमांव हांणी कुट्टाळे जावपी येरादारी कोयणीचे 3 व्हिडिओ प्रसारीत करून सरकाराची घाळपणां उक्ताडार हाडल्यात। ह्या व्हिडिओत कुट्टाळे जंक्शनाचेर येरादारीचें योग्य वेवस्थापन जायना हें स्पश्ट जाता। हे सुवातेर जे येरादारी पुलीस तैनात केल्यात तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा। रस्त्याचेर दवरिल्ली गरजे भायली बॅरिकेड्स, ताका लागून जावपी वाहनाची गचमुड्डी, येरादारी वेवस्थापना विशीं जाण नाशिल्ल्या पुलिसांची नेमणूक आनी दिशा दाखोवपी तकट्यांचो उणाव ह्या कारणाक लागून कुट्टाळे सदांच येरादारीची कोयणी जाता। सरकाराची घाळपणां हाका कारणीभूत आसात। सरकाराचे हे गजालीचेर साप्प दुर्लक्ष जालां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हणलां। It is completely लोकांक त्रास जाताय and the transport minister should come out with म्हाका दिसता come clear जे मेस आज जाता so much mess लोकांक इतले त्रास जाताय। 7 जे भायर सोताय ते 9, 9:30, 10 पावताय सावथान। It is a complete chaos this because of bad roads and this traffic management, especially now during this season festivity जे आमचे आहा। During this time, this type of traffic problem is absolutely, I condemn this and the transport minister should immediately rectify it. So what solution? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोमारा सगळ्या पक्षांच्या मुखेल्या वांगडा भारताच्या G20 अध्यक्षपदा संबंधित चर्चा करपा खातीर बसका घेतली। ह्या बसकेन मोठ्या प्रमाणात भारतातल्या राजकीय फुडाऱ्याचो आस्पाव आशिल्लो। भारताचे G20 अध्यक्षपद हे पुराय राष्ट्राचें आनी भारताची ताक पुराय संवसाराक दाखोवपाची ही एक आगळीच संद अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आयज भारताकडेन संवसारीक जिज्ञासा आनी आकर्षण आसा, जाका लागून भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची ताक आनीक वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें। तशेंच प्रधानमंत्र्यान संघटनात्मक वावराचें म्हत्व सांगलें आनी वेगवेगळ्या G20 कार्यावळीच्या आयोजनात सगळ्या फुडाऱ्यांचो सहकार मागलो। गोयची लोकसंख्या 15 लाख, मात गाडयेचो आंकडो 20 लाख। गाडयांक लागून प्रदूषण वाडटा, ते खातीर ई-व्हेहिकल, गॅसार चलपी व्हेहिकल वा सौर उर्जेचो उपेग करप होच बेस बरो पर्याय अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केलां। पणजे महापालिकेन मंगळारा महापालिके सदच्या गरजे खातीर सामान हाडपाक व्हरपाक लागपी ई-व्हेहिकलाचें लोकार्पण केलें।
कोयर एकठांय करपाक तशेंच महापालिकेच्या हेर कामां खातीर लागपी गाडयांचे ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें. The baseline study shows that Goa has 3 times per capita emission, 2 times per capita electricity consumption, and 4 times the vehicle density than the national average. Of course, most of these is due to high tourist footfall and also the fact that the per capita income is also 3 times the national average. Everybody knows this. You know, our capita income is too high. The density of the vehicle in Goa is almost 3 times more than other states. I think we have crossed 20 lakhs vehicles. As per our population is hardly 15 lakhs. This shows, and also the tourists which are coming with the vehicles, that I can't tell the numbers. You should everybody know. So what we require at this is to control the pollution, and how we can control the pollution is only by electric vehicles or solar panels or by other methods. Electrification of urban visit can help decarbonize the sector to a large extent and also maximize the economic saving at national level and at the state level too. Freight sector plays an important role in ensuring speedy, efficient, economical transport of goods across the country. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.